सोडणाचे ग्रामसभेत आयतारा बरोच बोवाळ जालो। गोंधळात कामकाज जावचें ना म्हूण सांगून सरपंचान ग्रामसभा अर्द्यारच गुटलायली। पंचायतीचे सचिवाक ट्रान्स्फर करात म्हूण लोक मागताले। सरपंचान सांगलें तें पंचायतीच्या हातांत ना। सचिवाक काडचो म्हूण बोवाळ चालूच उरिल्ल्यान सरपंचान ग्रामसभा गुटलायली। वातावरण तापतलें म्हूण पयलींच दुबाव आशिल्ल्यान ग्रामसभेक प्रचंड पुलीस दवरिल्ले। ग्रामसभेक विचारले सेक्रेटरी म्हणटा गेल्या 3 म्हयन्यांक तो बूक आपल्याकडे दिल्लो म्हणपाक लागलो। आपण त्यांना पळोवंक ना, तेन्ना हेणी पळोवंक नाका आसलो तो। आनी आयज ग्रामसभेक म्हणल्यार आपूण सगळे तुमकां ठराव मारलेले सांगता म्हणपाक अजून पासून कांयच सांगूंक ना। सो आमी ग्रामसभा बंद करची पडली ना। ताका एक सेक्रेटरी ट्रान्सफर कर म्हणटा तांकां जायना की तो त्याच्या भितर ताका चोरूंक मेळटा न्हू। दुसरो सेक्रेटरी ना 142 काय घेतल्या खंय सेक्रेटरी हा एका ट्रान्सफर केला। आतां तिसरी ही ग्रामसभा आमची एडजस्ट जाली आनी आमकां न्याय केन्ना मेळटलो। सेक्रेटरी काडपाचें काम आमचें न्हू पंचायतीचें। सेक्रेटरी काडपाचें तेजे हायर अथॉरिटी कोण तरी हातूंतसून तेंच्यांनी तें हें करचें न्हू। सेक्रेटरी काडूंक ना आमी कशी सांगतली। हो 6 सेक्रेटरी जाला आतां हे जेन्ना आमी पंचायत घेतलेल्या परत ट्रान्सफर करून अशें ट्रान्सफर करून सगळीं कामां हांगा ब्लॉक उरता। आयची मिटींग एडजन करूंक ना आमी आयची मिटींग काबार अशी म्हणलें कित्याक आतां 2 ग्रामसभा जाल्यो हे तशेंच त्याच इश्यूचेर फक्त भासाभासी जाता आनी ते आमी फुडें व्हरपाक सोदता। तेजेर कितें तरी तोडगो काडून आमी फुडें व्हरया म्हणल्यार ती एक्सेप्ट करिना म्हणून आमी ती ग्रामसभा आहे ती काबार अशी म्हणली। कित्याक बोवाळ जाता न्हू ती रेडीच ना। हांवें सांगलें तांकां एक्सेप्ट केलें सगळें रेजोल्युशन मांडूंक जाय न्हू आयज मांडुया आनी फुडें व्हरया ग्रामसभा पूण ती एक्सेप्ट करिना न्हू तशें। मडगांव वाठारांतले माडेल बोड्डे आनी फातोड्डेची सगळीं पडंग शेतां परत रोवपाचें थंयच्या शेतकारांनी थारायलां। माडेल कपेलांत जाल्ल्या शेतकारांच्या एका बसकेंत हो निर्णय घेतलो। शेतकाराचो समन्वयक एंथनी फर्नांडिसान प्रुडंटाक ही गजाल सांगली। माडेल मडगांव वाठारांतल्या शेतकारांची एक बसका माडेल कपेलाच्या सभाघरांत जाली। फाटली कितलीशींच वर्सां पडींग आशिल्ली शेतां रोवपाचो निर्णय ह्या बसकेन घेतलो। सगळ्यांनी मेळून सगळ्या लोकांनी मेळून एक डिसिजन घेतला। जे परी आमगेले पुर्वज रोयताले आख्खी शेतां तेच परी पोत्तून आमी आख्खे ते भाशेन रोयचें आनी आख्खे पयलींचे भाशेन हरी ग्रिनरी आमगे माळा दिसती पडटाली ते भाशेन आमी पोत्तून करची एक आमी इनिशिएटीव घेतलो। आमकां रिस्पॉन्स मेळटे प्रमाणे आमकां दिसता सगलो लोक जागृत जाला आनी शेत ती रोवपाक हऱ्यान चिंतताय। पूण रोयतो जाल्यार आमगे ती शेतांत झाडांय जालो हाय व्हड झाडां जालीं आनी ती कातोरपाकूय जायत भाशेन आमकां फॉरेस्टाचें आनी हेजें तेजें लायसन्स घेवपा पडटली आनी कितें जायत भानगडे। पूण आमी आतां सगळे एकठांय जाय वाळकार शेतकारांची एक कमिटी आमी करपाक गेल्या। तशें सगळे भायले आमगेले दावड्या वयले आंबाजीचे हेंकाय आमी सगल्यांक कॉन्फिडंटान घेवपाक केलां जायतरांनी। कित्याक हे आमगे प्रश्न थोडे सुटावे करूंक कित्याक आमकां शेतांक वचपा मेन म्हळ्यार सिवरेज सोडलो नुस्त्या मार्केटांत सगलो उदक सगळें तें नुस्त्या उदक तें आयजाचें सगळें वचोन शेतां पांय घालपाक उठ्ठो आमकां आनी उलोवना आनी पांय घायल्यार म्हाका दिसता आमगे पांय कुसतले। सो आमी सगळ्यांनी मेळोन आयज एक व्हडली जमात घेतलोली। मडगांवच्यान सावियो डायस। GPL T20 जीसीएन रशियाक 147 रनांनी मारले। जीसीएन 241 रन काडिल्ले। जीसीएचे प्रथमेश साळुंकेन 55 बॉलांनी 136 रन काडले। GPL 2014ची पयली सेंच्युरी ताणें मारली। तोच मॅन ऑफ द मॅच। मंगळारा पयली मॅच साळगांवकार आड धेंपो क्लब। दुसरी मॅच जिनो आनी चौगुले वॉरियर्सां मदीं जातली। GPL प्रुडंटाचेर लायव्ह चलता। Rohit Naik calls for tails and tails it is. And this time the fielder at third man who was very square, a good attempt there in the deep. This time straight back to the bowler. Was it a catch? And this time another opportunity there on his follow through. This time the batsman coming down the track, another opportunity missed. There was a first slip in place just for that, but he couldn't stop it. A nice loopy delivery there, but giving enough time to the batsman there. This time once again edged and taken there behind the stumps. This time wide outside the off stump, and what a brilliant catch that was. This time in the gap, and that brings out the century for Prathamesh Saranke, the first century of GPL. What a fantastic knock it has been. GCA have scored 241 runs. Straight to Gajanan Asgaonkar, making no mistake about that, craving the catch.
This time, what an excellent catch there. This is definitely Prathamesh Sarunke's day. This time they're slightly overpitched. This one is up in the air. There is a fielder coming underneath it. The sweeper cover got other size underneath it, and he takes a good catch there. And this time, this will be a run out there. An unfortunate run out for Captain Hardeep Singh. This is what the crowd would like to see. Some of these shots, and that will bring the crowd alive. This one has been hit straight over the fielder at long on for a 6. Excellent catch there. That is probably the catch of the tournament so far. So last 4 balls of the innings coming up. And Paila this time once again plays the sweep shot. The ball is up in the air, taken in the deep. That brings us to the end of the match. इतल्याने खबराचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.